आज आमी आसा जिवंता हावजाचेर आणि आमी आसा 6th फ्लोअर आणि तुमी जाणा की हांगा एक ऑब्जर्वेटरी आसा ती थोड्या दिसांनी ही बिल्डींग डेमोलिश जावपाची आसा. सो मागीर ती ऑब्जर्वेटरीची कितें जातलें, लोकांक ती पळोवपाक मेळटली. सो जीं भुरगीं हांगा येतात तांचें कितें जातलें. सो गव्हर्मेंटान कितें अरेंजमेंट करची म्हणून ती हांगली एक संस्था मागता. सो आमच्या वांगडा आसा एक सतीश नायक सर. सो तांच्या कडल्यान जाणून घेवया कितें जावपाचें. सर वेलकम तुमकां. सर थोड्या दिसांनी ही बिल्डींग डेमोलिश जावपाची आसा. सो मागीर हे ऑब्जर्वेटरी कशें कितें. ओके. आतां कितें म्हणल्यार ऑलरेडी नोटीस आयिल्ली आसा. एप्रील म्हयन्यान अशी नोटीस आयली की ही जुंता हावस बिल्डींग डेमोलिश जावपाची आसा आनी तशें गृहीत धरिल्लेंय बी. बिल्डींग खूब पोन्नी जालें आनी खूब ताका मेंटेनन्स जाय ताका. सो एक्सपेक्ट आशिल्लें, पण इतलें सडनली जातलें हें आमी धरूं नाशिल्लें. आतां एक न्ही कितें आसा न्ही बाबा, एक प्रॉब्लम म्हणल्यार हे बिल्डिंगान ही गव्हर्मेंट बिल्डींग. सो बिल्डिंगेन आसा ते ऑलमोस्ट हांव म्हणूं शकता 80% आसा ते गव्हर्मेंट ऑफिसां आसा. सो गव्हर्मेंट ऑफिसांचें कितें आसा, मेजां खुर्च्यो एम्प्लॉईज आलमारी ते खंय व्हरून जागो आसा आनी ते शिफ्ट केले आनी ते चालू जाले एनीवेर इट इज. मागीर थोडी शॉपां आसा ते कमर्शियल आसा, तांचे ते कशें ते गव्हर्मेंट ते वर्कआउट करतले. बाकीचे आसा 2 संस्था आसा. एक विवेकानंद सोसायटी म्हणून, स्वामी विवेकानंद, ती कला अकादमीच्या पयलीं आशिल्ली. म्हणजे पयलीं आशिल्ली हय. कला अकादमी आतां पळय कितें म्हणटा ताका, डान्स ड्रामा सगळें म्युजीक, ताज्या पयलीं गोंयांत ती आद्य संस्था जी भाऊसाहेब बांदोडकर सरान स्थापीत केल्ली ती स्वामी विवेकानंद सोसायटी. तेच्या बाजून म्हणून उलयना केन्ना. हय, ते लोकांक तितलें खबर ना. ती एक आसा सकयल, तांचे खूब एरिया आसा, हॉल बी आसा हांगा, आनी वयर आमची एरिया आसा ऑब्जर्वेटरी. आतां ही ऑब्जर्वेटरी जी आसा आमची पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, म्हणजे सार्वजनीक खगोल वेधशाळा. हांव तुमच्या माध्यमाच्यान मुद्दम आमच्या दर्शकांक सांगूंक सोदतां की ही इंडियेची, भारत देशाची सगळ्यान फर्स्ट पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, पयलीची. सो हाका इतिहास आसा. एक पणजी गांवाचो, गोंयचोच न्ही तर पणजी गांवाची एक हेरिटेज ही. सो 43 वर्साची संस्था ही. 43 वर्सां जालें कितें की 1982 हातून ह्या सालांत पर्सिवल नोरोना हे गव्हर्मेंटान खूब उच्च स्तराचेर कामाक आशिल्ले, अंडर सेक्रेटरी बी खूब पोजिशनांचेर कामाक आशिल्ले. सो ते जेन्ना आनी खूब नामणेचे आनी फेमस व्यक्तिमत्व गोंयचे, पर्सिवल नोरोना हिस्टोरियन म्हणून ते फेमस आसात आनी एस्ट्रॉनॉमी तांकां आवडटाली. सो रिटायर्ड जावन जातकच 82 ते रिटायर्ड जाले एट द एज ऑफ 60 आनी तांणी ही संस्था फावंड केली, एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी गोवा, आनी रेजिस्टर केली, NGO रेजिस्टर केली. आतां ही AFA गोवा ही संस्था जेन्ना फावंड केली तेन्ना तांणी आपल्या खर्चान एक टेलिस्कोप घेतलो आनी गोंयभर भोंवताले, लोकांक मळब दाखयताले. बेजिकली ही संस्था कितें आसा, ज्या लोकांक आकाश दर्शन, खगोलशास्त्र, एस्ट्रॉनॉमी, युनिवर्स हाजे बद्दल जाणून घेवपाची इच्छा आसा, आवड आसा, हॉबी, पॅशन कितेंय म्हणत, तांकां आमी एक हें करतात, हात पसरतात. सो तसली ही संस्था आसा. सो ही संस्था चालू जाली, एक सोसायटी म्हणून चालू जाली. जागा बी नाशिल्ली, ते भोंवून सगळे कडेन करताले. फुडें कितें जालें, थोड्या वर्सांनी आमच्या भारत देशाचे खूब नामणेचे, आतां जस्ट लास्ट म्हयन्यान निधन पावले, डॉक्टर जयंत नार्ळीकर, सगळ्यान व्हडले एस्ट्रॉनॉमर, एस्ट्रोफिजिसिस्ट जयंत नार्ळीकर सर. ते पर्सिवल सराचे खूब बरे फ्रेंड आनी ह्या संस्थेचे बरे मागपी. सो जेन्ना नार्ळीकर सर गोंयान आयले तेन्ना तांणी सरा कडेन उलोवन प्रताप सिंग राणे सर आशिल्ले तेन्नाचे मुखेलमंत्री, तांकां मेळ्ळे आनी तांणी सांगलें की अशी एक संस्था गोंयान आसा आनी ती युनीक आसा, अशें तुमकां सगळे कडेन मेळना. सो तांकां एक इल्लोसो जागो दी खंय तरी, आनी तांणी तांची टेलिस्कोप लावन आकाश दर्शन करतले, लोकांक दाखयतले, भुरग्यांक ताजे फायदो जातलो. सो ही जुंता हावस आमची जी आसा हिस्टॉरीक बिल्डींग ही तेन्ना म्हाका दिसता प्रशासनाची सगळ्यान व्हडली उंच बिल्डींग आनी एस्ट्रॉनॉमीक उंचाय जाय, मळब दिसपा जाय. सो गव्हर्मेंटान ही खाली टेरस आशिल्लो, टेरस दिलो आनी एक भायर एक धाकटोसो रूम करून आमकां दिलो आनी थंय ही संस्था चालू जाली. फुडें ज्या संस्थेचें काम पळोवन डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीन ताका कितें म्हणटा ताका रेकॉग्नायज केली, एक ल्हानशें फंडींग सुरू केलें आनी अशी ही संस्था फुडें पावली. मडगांवां एक सेंटर काडलें, मागीर आज गोंयभर आमचे 9 सेंटर सद्या आसात. ओके. म्हणजे ते हरमळ पंचक्रोशी, आरांबोल ते हरमळ पंचक्रोशी कॉम्प्लेक्स आसा. थंयच्यान आमच्या काणकोणां 4 रस्त्यार मल्लिकार्जुन विद्यालयाचो कॉम्प्लेक्स आसा. थंय पर्यंत वयल्यान सकल 9 आज ऑब्जर्वेटरी आसात, जातून इंडिपेंडंटली खगोल प्रेमी जे आसा ते येवन आकाश दर्शन करतात. आमी टेलिस्कोप दवरलेले आसा, आमी स्वता वचून थंय एक्टिविटीज करतात. सो ऑल ओवर गोवा. आनी जेन्ना गिराण बी कितें मिटिओर शावर बी जाता पुराय गोंयान एक उत्साह निर्माण जाता आनी आमकां खूब खूश भोगतात. हे बरे भशेन हें काम गोंयान जोरान चालू आसा आज. आनी बाकीचे जी आमचे इंटरनल तालुका आसा, धार बांदोडा, केप्यां, सांग्या, थंयच्यान आतां रिक्वेस्ट आयल्या की ऑब्जर्वेटरीज करपाच्यो. सो इतले व्हडले म्हाका दिसता इंडियेन इतल्यो ऑब्जर्वेटरीज, ज्यो पब्लीक ऑब्जर्वेटरीज खंयच आसच्यो ना, जितल्यो गोंयान एक मुवमेंट जालो, एक ब्रँड असो AFAचो तयार जालो.
पण आतां जालें सध्या- कितें हय, हय. मागीर जालें कितें ही ऑब्जर्वेटरीन एक्चुअली स्पेस नाशिल्लो ही हेडक्वॉर्टर्स हांगच्यान सगळें काम जाता सो ऑलमोस्ट 13 वर्सांचें आमकां काम लागलें हांगा ड्रिंकींग वॉटर आनी वॉशरूम सुद्दां नाशिल्ले सो 13 वर्सां आमी स्ट्रगल केलें गव्हर्मेंटा बरोबर आनी खूब टायम लागलो कित्याक जें सारकें आसता ताका टायम लागता फास्ट शॉर्टकटीन कामां बरी जायना सो तशेंच सारकें प्रोसिजर बाय प्रोसिजर वचून आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करून फायनली मिनिस्टर ऑफ सायन्स अँड टॅक्नोलॉजीन हो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट केलो GSIDCक दिलो आनी GSIDCन हांगा फूल फ्लॅज ऑब्जर्वेटरी निर्माण करून दिली सो दीस इज अ वंडरफूल ऑब्जर्वेटरी जी हांगा आसा सगळ्यो फॅसिलिटी हांगा आसा जांकां आमचे युनिवर्स जॉग्रफी एस्ट्रॉनॉमी अर्थ सायन्स हे शिकपाक जाय तांणी हांगा येवन फ्रीली हे सगळे एक्टिविटीज करपाक शकता ओके बट आतां असो कितें इश्यू जाला की तुमकां असो भंय दिसपाक लागला कितें तरी आता भंय म्हणजे हांगा आमचे एक 5-6 लोक आसात हे आमचे कोर मेंबर्स हे आमचे टीम मेंबर्स आसा ते हे 5-6 लोक गोंयभर ही संस्था चलयतात एक खूप ल्हान म्हणजे बॉटम हेवी खूप मेंबर्स आसात खूप एन्थुजियास्ट आसात पण जे चलोवपी आसात ते खूप कमी आसात आनी आमी जे सगळे चलयतात आमी व्हॉलंटियर्स आसात आमी आमचो काम धंदो करून आमचे करून मागीर फ्री टायम आमी व्हॉलंटरीली हांगा सर्वीस करतात ही संस्था चलयतात सो आज अशें जालां की आमकां सडनली सांगलें की गव्हर्मेंटाचें लेटर आयलें की बिल्डींग डेमोलिश जावपा आसा तुमी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट पळयात आनी आमकां सपोर्टूय गव्हर्मेंटान दिला की म्हणपाक लागले तुमकां आमी शिफ्ट करतात डायरेक्टली आमची ऑब्जर्वेटरी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टॅक्नोलॉजी येता आमकां मिनिस्टर लागतात बाबूश मोन्सेरात सर सो आमच्या मिनिस्टरा कडेन आमी एप्रोच जाले ताणें बरे भशेन हें पॉझिटिवली घेतलें आनी ताणें आमकां एश्युरन्स दिलें की तुमी खंय तें पळयात म्हाका सांगात आनी मागीर 2 ऑल्टरनेटीव दियात कशें तें आमी पळोवया आनी फूल सपोर्ट आमी तुका करतात सो एवरी स्टेपाचेर आमकां हें जालें सपोर्ट बरो मेळ्ळो पॉझिटीव सपोर्ट मेळ्ळो सो आमी खूब हॅपी आनी उत्साहान आमी आसा की आतां कितें तरी बरें जातलें पण दोन एक मायनर एक अडथळे आसात एक म्हणजे सगळ्या ऑथॉरिटीजां कडेन जेन्ना आमी विचारलें ही बिल्डींग आतां जेन्ना पुनर्वसन जातलें रिबिल्डींग जातली 17-18 मजली कितें जातली ताजेर आमी परत येतले काय हें शुअर ना हें अजून कांय आमकां म्हणजे ओपन ना कोणाक खबर ना कित्याक ती आमी आयकलां की ताका खूब वेगळे तांचे प्रोसेस आसा ती PPP मोडान वचपा आसा रेवेन्यू जनरेशन फॉर गव्हर्मेंट सो आमी परत हांगा येतले अशें कांय ना आमकां कांय अजून खबर ना सो तें एक आसा तो एक व्हडलो धक्को आसा कित्याक ही सेंटर ऑफ द सिटी आसा एप्रोचेबल आसा सेफ आसा कित्याक मेन म्हणजे आमचे एक्टिविटीज रातच्यो चलतात हय 7 ते 9 एवरी डे आनी जेन्ना गिराण बिराण जाता तेन्ना 2:30 3:30 4 फांतोडेर सुद्दां हांगा लोक येतात भुरगीं येतात सो सेंटर ऑफ द सिटीन ताका फायदो आसा तें सेफ आसा ताका पार्किंग आसा सगळे कडेन लोक हांगा सोंपेपणान येवपाक शकतात पण खंय तरी पयस जर आतां पळय आतां सगळे कडेन आमचे प्रशासनाची भवनां आसा चिंबला मेर्शे पर्वरी खंय तरी तशें शिफ्ट करप बांबोळे वील बी व्हेरी डिफिकल्ट ही संस्था जे खातीर आमी व्हॉलंटियर चलयतात आनी सांजची आसता त्या खातीर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट दॅट वी वील बी एबल टू डू इट पणजी सिटीन ऑर अरावंड हांगा लागीं खंय तरी आसा तरूच आमी हें बरे भशेन चलोवंक शकतले सो ते दृश्टीन आमी सगळे पणजेन एक बिल्डींग सोडूं ना गव्हर्मेंटाची जी आमी ऑब्जर्व करूं ना पण खंयच आतां आमचे 600 ऑलमोस्ट 580 स्क्वेअर मिटर्स हांगा जागा आसा हो उगडो टेरस हो सगळ्यान इम्पॉर्टंट कारण हांगा आकाश दर्शन जाता हांगा आमच्यो टेलिस्कोप लागतात हांगा सगळें ऑब्जर्वेशनाचें काम चलता ताजे भायर इंटरनल आतां तुमकां हांव फॅसिलिटीज दाखयता आमच्यो भरपूर फॅसिलिटी आसा वीच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दीस ऑब्जर्वेटरी त्यो फॅसिलिटी चलपाक जाय कित्याक आतां पळय पावस चलता नोव्हेंबर पर्यंत पावसूच आसतलो नोव्हेंबरान आकाश दर्शन करूंक मेळना मागीर कितें करपाचें मागीर बाकीच्यो एक्टिविटी चलता वर्कशॉप्स आसता लेक्चर्स आसता आनी हें सगळें आसता चालू फिल्म फेस्टिवल्स आसता हांगा सो एवरी सॅटर्डे हांगा प्रोग्राम्स असतात सो भुरग्यांचे प्रोग्राम म्हणजे सिनियर्सांचे प्रोग्राम हांगा कंप्युटर लॅब आसा कंप्युटर सॉफ्टवेअर हांगा प्रोग्राम चलता रोबोटिक्साचे प्रोग्राम चलतात सगळ्या तरेचे चलता इट इज नॉट ओनली ना वॉचिंग द स्काय हां एक गैरसमज जालो की एस्ट्रॉनॉमी म्हणजे तुमकां बरो उगडो टेरस घ्या आनी चला रे तुमकां आमी बरे भशेन तशें जायना आमकां इंटरनल स्पेस जाय आनी भितर ऑडिटोरियम आसा ते 80 सीटर ऑडिटोरियम आसा आनी ऑडिटोरियम इज द हार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेटरी एक्चुअली हें 30% काम पूण आमचें 70% काम भितर जाता तातूंत 50% काम ऑडिटोरियमान जाता सो बसपाक ऑडिटोरियम जाय एक्टिविटीज जाय करपाक सगळें जाय फॅसिलिटीज जाय सो अशें मेळप तुमकां खबर आसा आज पणजी सिटीन इम्पॉसिबल कोणें दवरला 600 स्क्वेअर मिटर जागो गव्हर्मेंट बिल्डिंगान चला येया तुमी हांगा बसयात तशें जायना न्ही तें न्ही की गव्हर्मेंटान केन्नाय म्हणूं ना की तुमकां काडटा अशें करता आमकां सांगलां ऑल्टरनेट दिता म्हणून तुमी सोदा आतां एकूच न्ही प्रॉब्लेम जाला की ऑल्टरनेट जागा पणजेन मेळना
आनी ही संस्था चलोवपाक ही पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हांगा पब्लिकाक सारकी फ्री रीच आसपा जाय, हाका एक्सेसिबिलिटी आसपा जाय, सेफ्टी इन द नायट टायम आसपा जाय. सो खंयचे रिमोट लोकेशनांनी करूं शकना, ही सेंट्रल लोकेशन जाय इवन किंवा सिटी अर्बन लोकेशनानूच ही करची पडटा. अशें की आकाश अर्बन सिटीनी लायट पोल्युशन आसता. सो स्काय ऑब्जर्वेशन तितलें परफेक्ट जायना, पण एटलिस्ट लोक येतात, लोक एस्ट्रोनॉमी समजून घेतात आनी भितर जाय ते फॅसिलिटी आसात ते तरी अणभवतात. सो 360 डिग्री एंगल म्हणटा सगळे दृश्टीन जर पळयलें जाल्यार एक अर्बन आमचें लोकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर सर्टन नॅशनल गायड बुकांनी ती पावल्या. लोनली प्लॅनेट बी जे गायड बूक आसात, वेबसायटी आसात, ट्रीप एडवायझरार 4.5 रेटींग आसा, आमच्या गोवा टुरिजमाच्या वेबसायटीर आसा आनी हांगा आवर्जून सोदून फोन मारून लोक येतात. सो ऑन अ विकली बेजीस टुरिस्ट येतात, फॉरेनर्स येतात आनी खूब हांगा लायक इवन ते दृश्टीन जर गव्हर्मेंटान विचार केलो तरी हें बरें डेव्हलप तांणी करूं शकतात की एस्ट्रोनॉमी हो इंडिपेंडंट सब्जेक्ट करिकुलमान आसा, टेक्स्ट बुक्स आसा ताका, चॉयस सब्जेक्ट 9th आनी 10th स्टँडर्डान चॉयस तुमी भुरगीं घेवं शकतात. सो तोय हांगा आसा. सो ताजी बोर्ड ऑफ स्टडीज हांगा आसा, एस्ट्रोनॉमी बोर्ड ऑफ स्टडीज ह्या प्रिमायसिसान आसा. सो त्या खातीर हांगा टिचर्स ट्रेनिंग जाता, हांगा विजिट्स जाता, जशें सायन्स सेंटरान बी NIOन बी भुरगीं विजीट करतात, स्कुलां हांगा विजीट करतात. सो ऑलमोस्ट ऑन एवरी वीक 1 ते 2 स्कूल्स सांजच्या वेळार 7 हांगा विजीट करतात. 50, 60, 70 लोकांचे हांगा ग्रुप्स येतात, ती बसी घेवन हांगा बालरथ घेवन भुरगीं येतात, मागीर हांगा ऑब्जर्वेशन करतात, प्रॅक्टिकल करतात, भितर स्लायड शो तांच्या खातीर टॉक आसता. सो हे एक जनरल एक्टिविटी आतां हांगा चालू जाले. सो ऑन अ रेग्युलर बेजीस म्हयन्याक 7-8 स्कुलां हांगा येतात. तुमकां भंय की हय खंय शिफ्ट आतां करतले खंय शिफ्ट करतले. आतां खूब पब्लीक ओपिनियन जनरेट जाला, कित्याक हांगा ह्या ऑब्जर्वेटरीन आमचे कितें म्हणटा ताका भरपूर मेंबर्स आसात आनी तशें सांगिल्लें म्हणटा आमचे CM सर सुद्दां आमचे एक मेंबर आनी खूब तांकां एस्ट्रोनॉमीची आवड आसा. सो हांव खूब पॉझिटिव्ह आसा. गिराणां बी जाता तेन्ना ते स्वता हांगा ऑब्जर्वेशन करपाक येतात, दुर्बिणीच्यान पळोवपाक येतात, आमकां ते सदांच सपोर्ट करतात. सो एकूच एक पब्लीक ओपिनियन सद्या जनरेट जाला की ह्या ऑब्जर्वेटरी बद्दल की गोंयान हांगा पणजेन खंय तरी एक ल्हानशें भवन आसचें, विज्ञान भवन, सायन्स भवन, जातून आतां पळय भुरग्यांक फक्त आपले स्कूल आनी करिकुलम न्ही, रोबोटिक्स आसा आनी तरेतरेचे कोडिंग आसा, लेगो आसा, तरेतरेचे आतां एक्टिविटीज सायंटिफीक जाले, मेंटल मॅथ्स आनी ते वेदीक मॅथ्स खूब तरेचे जाले. सो एक सायन्स इन्स्टिट्यूट, एक विज्ञान भवन एक ल्हानशें गोंयान जावचें, पणजेन एक जावचें आनी ताजे वयर ऑब्जर्वेटरी आसची परमनंट. कित्याक आतां शिफ्ट करपाक सांगलें, फाल्यां आमी एक बिल्डिंगान गेले 4 वर्सान ताजें डेमोलिशन आसतलें, मागीर थंय धांवा, मागीर आनी नवें दुसऱ्या भवनान गेले 4 वर्सान ताजें डेमोलिशन जालें. सो हें सगळें करचे पेक्षा एक ल्हानशी ऑब्जर्वेटरीच जर इंडिपेंडंट जर आमकां दिली जाल्यार इट वील बी बेस्ट आयडिया. आनी आल्तीन हांव अशें म्हणजे रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन की खंय तरी एक ल्हानसो जागा. आल्तीन आज हायटीर आसा आनी ऑब्जर्वेटरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हायटीर आसतात, कित्याक तांकां ऑब्जर्वेशन करपाचें आसता. सो आल्तिनाचेर आमकां ब्युटिफूल ऑब्जर्वेशन जाता, म्हणजे मळब सगळें उक्तें मेळटा. सो आल्तिनार खंय तरी ल्हानशी एरिया, एक ल्हानशी 250-300 स्क्वेअर मिटर सुद्दां नॉट मच, एक जर एरिया दिली, ल्हानशी एक ऑब्जर्वेटरी बांदून ताका उगडो टेरस दिलो, ते डोम आमचे इन्स्टॉल केले आनी थंय भुरगीं येतलीं, थंय सगळे येतले, आमचे एस्ट्रोनॉमी लवर्स येतले, टुरिस्ट येतले, फॉरेन आमच्या हादेर येवं शकतात. सो इट वील बी अ एट्रॅक्शन फॉर द स्मार्ट सिटी. स्मार्ट सिटीचो एक व्हॅल्यू एडेड लोकेशन, डेस्टिनेशन करूं शकता गव्हर्मेंट ही ऑब्जर्वेटरीचे. सो ह्या ऑब्जर्वेटरीक पोटेन्शियल आसा. आमकां कांय नाका, आमी आमचें काम करीत रावतले, आमी एस्ट्रोनॉमीची आवड निर्माण करीत रावतले. गव्हर्मेंटाक हातून फायदो आसा, हातून बरें व्हडलें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बांदूंक शकता.